much more than anything in this world. Nothing compares to you, Lord. You're the King of kings and Lord of all lords. Jesus, you're my love, my strength. My heart longs for a friend like you. Jesus, you're my love, my strength. My heart longs for a friend like you. My heart I give to you, Lord. You're much more than anything in this world. Nothing compares to you, Lord. You're the King of kings and Lord of all lords. गलेशकारांक बरयली पळय चीट 5वा वेसवोर वोड 22 पूण ओत्मीक फळ मोग खुशालकाय शांती सोंसणीकाय खुरपा बरेपण विश्वास खालती जावप आनी ताब्यान रावप आनी हे सगळ्या वावरांनी कसलेच थिंगासोर समूर्त ना आनी जीं क्रिस्ताचीं ताणें तांचे कुडीक आनीक ताचे कुडीच्या वंदोणे सांगाता खुरसार ती खिळायल्या. फाटल्या कांय दिसांनी आतां पर्यांत आमी जें आमी नियाळ कोत्ता तें ओत्मीक फळ. सर्वेस्परान आमकां एक नवें वर्स दिलां आनी ह्या नव्या वर्सांत ताणें आमकां कितें तरी चिंतून आमकां तीं फलादीक जावंक जाय म्हणून कितें तरी आमकां फळवंत जावपाक दिलां. जें फळ दिना पळय दरेक रूख तो कातोतलो अशें पवित्र पुस्तक म्हणटा. फळ दिवपाचो हो वेळ. आमी ओत्मीक जावन आसा. ज्या सर्वेस्पराची आमी सेवा कोत्ता तो ओत्मीक आनी आमी ओत्मीक म्हणून आनी आमी जें फळ दिवंक जाय पळय तें ओत्मीक फळ. पूण ओत्मीक फळ मोग खुशालकाय शांती सोंसणीकाय विश्वास भलायकी आनी खालतीपण. आनी आतां आमी जें पेनियाल कोत्ता तें जावन आसा ताब्यान दवरप. ताब्यान दवरप म्हणटा पळय तें इंग्लीश भाशेन ताका म्हणटा सेल्फ कंट्रोल. ह्या भाशेन ताका म्हणटा सेल्फ कंट्रोल. हे आसात पळय ते 8 भाग म्हणल्यार मोग खुशालकाय शांती सोंसणीकाय खुरपा बरेपण विश्वास खालतेपण. हे 8 अद्भुत गूण कोणाचेर आदारीत तुमी जाणा तें ताब्यान दवरप ताजेर आदारीत आसा. ताब्यान दवरप ताजेर आदारीत आसा. तुजे भितर सेल्फ कंट्रोल ना जाल्यार तुज्यान मोग दाखोवंक जावचें ना. तुजे भितर सेल्फ कंट्रोल ना जाल्यार तुज्यान खुशालकायेन जियोंक जावचें ना. तुजे भितर सेल्फ कंट्रोल ना जाल्यार तुज्या लोकां मदें शांतीन जियोंक जावचें ना. तुजे भितर सेल्फ कंट्रोल ना जाल्यार तुजे भितर ती शांती सोंसणीकाय खुरपा बरेपण विश्वास हितूंतलें कांय तुजे भितर दिसचें ना. सेल्फ कंट्रोल म्हणल्यार तूं तुकाच आधीन दवरताय. तुजी आशा तुवें ती कंट्रोल करची. मनशाची आशा आसा तो कितें तरी आवंडेता. पूण जो मनीस आपल्याची आशा आनी आपची आवंडे तो आपल्याच्या ताब्यान दवरता तोच मनीस ओत्मीक फळ आपल्याच्या कर्तुपान दाखयतलो. आयज थोडे हे विशय तुज्या बरोबर हांव वांटतलों. पवित्र पुस्तकान कितें तरी बरें बरयलां पळयात. म्हणणेचें पुस्तक 25 वेसवोर आनी 28 वोड आतां वाजुया. ज्या मनशाचो आत्मो आपल्याच्या ताब्यान ना तो असल्या एका नोगरा भाशेन जाच्यो सरभोंवतणेच्यो वण्ट्यो मोडल्या. कितें म्हणटा? ज्या भाशेन वणत नासता पळय तसलो शार. जो कोणाचो आत्मो ताब्यान ना तो तसलोच. ज्या नोगराचीं दुर्गां मोडल्यांत तीं एका घराच्यो त्यो वण्ट्यो ना जाल्यार ते घराक सोंपेपणीन कोणूय लुट्टलो. जे शाराच्यो वण्ट्यो मोडल्या जाल्यार त्यो कोणूय तो लुटून वतलो.
सारकें सोंपें ताजें नाश जावच्याक, सारकें सोंपें दुस्मानाच्या हातान जावच्याक. तुमी घरांतल्यान येतना तुमी घराक ताले मारल्या काय ना? कितलो लोक घरालो भायर सरतना ताले मारला पळय ते मातशें तुमी हात दाखयात. हात दाखयात, हात दाखयात. कितलीं जाणां हात दाखयना आनी कितें जालें काय? फामिली बरोबर येवंक ना काय तुमी? ना सायबा, म्हजो घोव येयना, म्हजी बायल वयना, ती येयना. आमचीं भुरगीं येवंक सोदिना तीं. म्हजी आशा जावन आसा कितें दर एक कॅल्वरी टॅम्पलान सगलीं आपल्याचे फामिली सांगाता येवचीं. तुजे फामिली सांगाता सर्वेस्पराचें बोस करपाक एकदम बरें. ह्या भाशेन तुजे फामिली सांगाता. तुजे फामिली सांगाता तूं हांगा येतलें म्हणून ह्या भाशेन हांव तुज्या पासून मागणें करतां. बरें आसा. खंयचे घराक तर 4 वण्ट्यो ना जाल्यार ते कोणी ताका चोरून व्हरतलो. एका नोकरान तर थिंगासोर त्यो वण्ट्यो ना जाल्यार सोंपेपणी कोणी तें लुट्टलो. ताजो नाश जातलो. दुस्मानाच्या हातान तें पडटलें. आतां सर्वेस्पर हांगा म्हणटा, जो मनीस आपल्याच्या ओतम्यांक ताब्यान दवरिना तो मनीसूय तसलोच जावन आसा. चोर भोंवतणी तर ओणत ना जाल्यार खंयच्या वाटेन चोर येतलो, घर लुट्टलो. त्याच भाशेन तुज्या चोर भोंवतणी वण्टी ना म्हणून सैतान खंयचे वाटेन येवंक जातलो आनी तुजें वय सगलें तो लुटून व्हरोंक जाता ताज्यान. ह्या पासत चोर भोंवतणी आमचे थिंगा वण्टी आसूं ते वण्टी म्हणल्यार कंट्रोल. हाकाच म्हणटात सेल्फ कंट्रोल. आतां ह्या डिसिप्लिना विशीं हांव कितें वाटूंक सोदतां, पूण थोडीं जाणां आसात पळय तीं हांगासर खावपाच्या विशयान कांयच डिसिप्लीन ना. मानतात वो ना, थोड्यांक ते जेवणाचे बाबतींत तांचे भितर कांयच कंट्रोल आसना. थोडे जेयता आसतना एक टेस्ट मॅच खेळल्या भाशेन. टेस्ट मॅच तुमी जाणाव न्ही, 5 दीस खेळटा ती क्रिकेट. आतां जेवणाक तूं बसलाय पूण बायल जेयला काय, तुजीं भुरगीं जेयल्या काय, तीं आसा वो ना ताजेर तांकां ध्यानूच ना. आनी कितें घाल मातशें, आनी कितें तें घाल, आनी तितून कितें आसा तेंवूय घाल. सगलें काबार करूंक जाय. आतां आमी पळोवया बायबल कितें म्हणटा तें. म्हणणेचें पुस्तक 23 दुसरी ओळ. आतां आमी पळोवया. जोरी तर तूं चड खाताय जाल्यार थोडेंच तुवें खावचें, भुकेन रावचें. चड खाता तो जावं एक बायल ओ खंयची दादलो. कितें रे पोटया, असलो पोटयो, सारकोच आवशी. चालते भाशेन सगलीं जीं आसा एका दादल्या विशींनूच उलयता. हो जो चड खाता हो पोटयो. हें सगलें आवशेपण हें फकत दादलेच काय? म्हाका दिसता भयण्यो कांयच खायना दिसता. तुमी जाल्यार कांयच थिंगासर खायना तुमी न्हू. जाल्यार तुमच्या बाबतींत कितें आसा? हे पोटया म्हणटा पळय ते दादल्याच्या विशीं थिंगा बरयला. जाल्यार वस्तुरेच्या विशीं कितें बरयलां? पवित्र पुस्तक म्हणटा जोरी तर तूं चड खाताय तसलो. ह्या संवसारांत 2 भाशेचे ते लोक आसात. एक जेवच्याक खातात आनी दुसरे पंगडाचे. कितें तें तुमी सांगात? सांगात. म्हाका फकत अस्तुऱ्यो आयकूंक येतात. ती म्हणटात म्हाजो घोव असलो ते खावपाकूच जियेतात. ह्या भाशेन तुमी उलयतात. वय, थोडे जांक जियोंक जाय म्हणून खातात, पूण थोडे लोक आसात पळय ते जियेतातूच खावच्याक. पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा तो कोणूय मनीस जावं तो मेहनत केल्या बगर जोरी तर ताका जेवण जेवपाची परवानगी ना अशें बायबल म्हणटा. आनी अशें म्हणटा तेन्ना आमचे थोडे भाव आसात ते म्हाका दिसता आयज पास्टर म्हजेच विशीं उलयता हांगा. म्हज्याच विशीं उलयतात. तुमी थोडे जाण हांगा चिंतात न्हू. वय बायबलान आसा. वावर करिना जाल्यार जेवण जेवपाची परवानगी ना. जो वावर करिनासतना जेवण जेयता खऱ्यापणीं जें जेवण पळय ते जेयतात ते तांकां तें पचचें ना, कुडीक बरें न्हय. मेहनत कोत्तात पळय ते जेयतात तांकां तें पचता आनी ताच्या कुडीक तें भलायकी. त्या पासत देवाच्या नांवान हांव विनंती कोत्तां. जावं ती बायल, जावं तो दादलो, जावं ती कोणूय, हांव तुमकां हें सांगूंक सोदतां. मेहनतीचें काम करचें. ह्या भाशेन मेहनतीन तुवें काम करचें. मेहनत कोता तेन्ना तुका भूक लागतली. मेहनत केला म्हणून तुका भूक लागतली आनी भूक लागली मागीर तुका ती पचतली आनी हें कोत्ता तें एकदम बरें. पूण थोड्या लोकांचें खावपाचें तांचें काम, ताका कंट्रोल ना. नॉन व्हेज दिसती पडटात काबार थिंगा बस. तुजें मन थिंगा स्थिर रावना. निस्तें दिसती पडल्यारच पुरो.
ताजे पयलीं अशें जेयला पूण निस्तें आतां दिश्टी पडलें आतां तें कितें मातशें थोडें दी अशें ते थिंगा म्हणटात कित्याक पासत तांकां तें निस्तें दिसलें तांकां आतां भूक लागली. आमचें मोदें असलें कोण पोटी आसा काय? पवित्र पुस्तक म्हणटा जोरी तोर तूं चड खाताय जाल्यार इल्लेंशें खावन थंयसरल्यान उठ. म्हणल्यार तूं तुकाच कंट्रोल दवर. ताब्यान दवर. तुका जितलें गरजेचें तितलेंच तूं खा. जोरी तर तूं चड खायत जाल्यार ती चोरप मांडटली. तुज्या कुडीन जितली ती चोरप मांडटली तितलीच तुजी दुयेंसां, तितलें तुजें वाडटलें. एक दीस एका पास्टराक कोणें जेवणाक आपयलो. ते पास्टराक जेवणाक तांतीं दिलें. तेन्ना त्या पास्टरान तांकां म्हणलें, हें धाकटें भुरगें ताजी आवय खंय आसा काय म्हणटा. कितें म्हणटा? हें तांतीं म्हणटा पळय तें पील. हें तांतीं पिलूच न्हय. हें पील हांगा दिलां आनी ताजी आवय खंय आसा? ताणें म्हणलें वय आतां आवयक धरूंक वयता आमी. सारकें न्हय? आयज आमचे मदें कोण आसा काय? खावपाचे बाबतीन कंट्रोल बी चोत्तात आनी खंयच्याय तरी फुंगसावंक गेले जाल्यार, खंयच्या काजराक गेले जाल्यार, खंयच्या फेस्ताक तर तीं थिंगा गेलीं जाल्यार थोडे जाण अशें म्हणटात सकाळीं तो नास्तो पसंद करिना कित्याक दनपारां मागीर ती पाटेक वचोंक जाय न्हू. दोनूय सांगाता करचें म्हूण. थिंगा 500 लोकांक जेवण तयार कोत्ता. 200 लोकांक आतां जेवण जेयलां आनी 300 लोकांक आतां जेवणूच ना. शीतूच थिंगा उरलां आनी नॉन व्हेज म्हणटा तें काबार जालें. कित्याक काबार जाता तें तुमी जाणा? ही 200 लोक आसा पळय 400 लोकांचें जेवण ते खातात. आतां उरल्या त्या लोकांक कितें मेवतलें मातशें तुमी चिंतून पळयात. जेवणाक वयता आसतना थिंगा पाटेक वयतना बॅटींग बरी कोत्ता. बरेंच खातात. चालते तोरेन जोरी तर कोण एक मनीस जेयता पळय तो आनी खरें म्हणल्यार एके पाटयेंत फुंगसांवान जेवण तें तयार कोत्तात. आनी एक मनीस 2 जाणांचें जेवण तर तो जेयता जाल्यार उरल्या त्या लोकांचें कितें जातलें? कल्वरी टेंपलाची सगळीं मेंबरां. तेन्ना तुमी खंयच्या जेवणाक वा खंयचे पाटयेक गेलीं जाल्यार तुजें फाटल्यान आसा म्हणून तांचें मातशें तुमी चिंतात. तुमी खाली पोट रावता अशें हांव तुका म्हणना पूण तुमकां जाय पळय तितलें खायात. फ्री मेवता म्हणून त्या पासत फाल्यांचें आयजूच जेयना काय? ताजो कसलोच फायदो ना हो विशय तूं विसरो नाकाय. ह्या भाशेन तूं चड जेवण जेयता जाल्यार कितें जाता तुमी जाणा? तुका कळोन आसतना तुजें वजन वाडत रावतलें. आनी जितलें वजन तुजें वाडत रावता तितलें सुबेज, दुयेंस, कोश्ट आनी थोकाण तुज्या जिवितांत तूं अनुभवतलोय. वय हांव जाणा थोडीं भाव भयणां चड जेयनासतनाय तीं जल्मांतल्यानूच मातशीं मोटीं आसतात. हांव तांचे विशीं उलयना. तुजें चड जेयता म्हणून दिसान दीस तुजें तें वजन वाडत गेलां त्या पासत दुयेंसां तुका तीं येतलीं हें तुका हांव उगडासाक दिवंक सोदतां. भावा भयणांनो, आमी सगळेकीन पयलें आमचे ओत्मीक जिविता विशयन चोत्राय आमी दवरची. दुसरें आमचे कुडीचे बाबतीनूय आमी चोत्रायेन रावचीं. जायतो लोक म्हाका पळोवन अशें म्हणटा 10 वर्सां पयलीं पासून तूं तसोच आसलोय. आतां पर्यान तूं तसोच आसाय. कितें खाता काय? तुमी खाता पळय तें हांवूय खाता. पूण कितें आसा पळय जितलें खावंक जाय तितलेंच खाता सुरवातेक सावन. आनी चड करून जेन्ना हांव पळय सेवेक येयला पळय त्या मेरेनच्यान हांवें एक संवय केला सगळेंच आसा म्हणून चड खावचें न्हय. म्हाका हें मात्तूय पसंद ना. सर्वेस्परान दिला पळय तितून जायते आशिर्वादांतल्यान एक आशिर्वाद जेवणाचेर सर्वेस्परान म्हाका कंट्रोल दिला. म्हजे न्हिदेचेर पसून सर्वेस्परान म्हाका कंट्रोल दिला आनी म्हाजे आराम करचे वेळार सर्वेस्परान म्हाका कंट्रोल दिला. जितलें खावंक जाय तितलेंच खाता. तुजें भलायकीक बरें. जितलें न्हिदोंक जाय पळय तितलेंच तूं न्हिदे. तुजे भलायकीक तें एकदम बरें. जायते पावटी चड जेयता म्हणून आनी चड जेयता तें कारण आमी आमचेरूच दुयेंसां हाडून दितात हें विसरो नाकाय. एक मनीस एकदम मातसो मोठो जातालो. दोतोराशी वयता आनी म्हणटा दोतोर म्हाजो वेट वाडत आसा. तूं मातशें म्हाका कितें तरी सांग. आनी जायते तपासणी केल्या उपरांत दोतोरान अशें म्हणलें आतां हाजेर ध्यान दवर. दनपारची 3 चपाती, रातची 2 चपाती. ह्या भाशेन दर एका दिसा तुवें जेवंक जाय. हे भाशेन बरोवन आनी थोडीं वखदां बरोवन तेज्या हातीन तें स्लीप दिलें. तो वाचतालो दनपारची 3 चपाती आनी रातचे 2 चपाती. बरें आसा दोतोर अशें म्हणून तो भायर सरलो. ताका मातसो मुखार वचोन दुबाव आयलो आनी पोत्तून पाटी व्होरोन दोतोराक म्हणलो मातशें तूं म्हाका कितें सांग म्हाका. दनपारची पळय ती 3 चपाती आसा ते जेवचे पयलीं वो मागीर?
आतां तो मोठो जाता तें उणें जातलें काय? ताजें मोटें जावपाचें तें उणें जावचेंच ना. ताजें मोन फकत जेवणाचेरच आसा. आनी आमचे मदीं कोण आसा काय? ह्या भाशेन चड तर तूं जेवयत जाल्यार तुमी कितें जातलें तुमी तें जाणा? ह्या भाशेन खंयच्या तरी बस स्टेशनाचेर तुजें वेट दाखयता तें मिशीन आसता. जोरी तर थिंगा एक मनीस गेलो, वेट दाखयता त्या मिशिनाचेर. सारको तूं तितून भितर वयर सोडटाय आनी तातूंत तूं ₹1 वो ₹2 तितून ते घालताय. उपरांत मागीर एक तिकेट भायर सरता. तुजें वजन कितलें पळय तें तिकेटीचेर प्रिंट जावन येता. ती तिकेट आतां भायर सरता. आतां म्हजें वेट कितलो तो हांव पळयतलों जाल्यार ते तिकेटीचेर पळयत जाल्यार मातशें हाजेर एकूच जावन उबे रावात अशें थिंगा बरयलां. तें मिशीन चिंतता आसतलें हें आनी कितें दोग तीग जाण बारोबर सोडले? ते पासत अशें बरयलां थिंगा एकलोच उबे रावात अशेंच न्हय. 120 किलो, 130 किलो, 150 किलो इतलो वेट आहल्यार खंयचें मिशीन दुबावतलें? शेकी त्या मिशिनाक पासून थिंगाचो दुबाव जालो आतां तुमी सांगात. जाल्यार खावचे विशयन मातशें तुमी चोत्राय दवरात. थोडीं जाणां हॉटेलांत वयता पळय तेन्नाय आनी जेवणाक गेल्यार पळय ते कशे जेयता तुमी जाणा? तुमकां तें पळोवंक जाय? पळयात ते कशे खातात पळय. तो मेलगुरूच सारके कोत्तात. आनीक मातशें तूं घाल म्हणटा. तुमी खरेंच आतां सारके अजापले आसतले तो कसो खाता पळय तें पळोवन. तुमी चिंता आसतले हो एकदम म्हजो भावा भाशेनूच. आरे तूं म्हाका कितें पळयता तूं तुजें काम कर अशें म्हणटा. ताका पळयताच तुका जरूर तिका तरी आश्चर्य जाता आसतलें. मातशें आयकात. असल्यांकूच पोटये म्हणटा. आयज जायत्या लोकांक जायतीं दुयेंसां आसात पळय ताचें कारण तुमी जाणा कितें तें? तुमी जें खाताव, तुमी जें पियेताव तेंच तुजें दुयेंसाचें कारण जालां. ह्या पासत आमच्या कॅल्वरी टेंपलांत दर एक जाण बरे भलायकेन जेवची हें आशा कोत्ता. तुमी भलायकेन बरीं रावचीं जाल्यार तुमी जेवणाचे विशयन सावधान. रुचीक तुका लागता म्हणून तुका जाय तितें तूं खाताय तें तुजेर एक श्राप हाडटलें. ह्या संवसारांत 7 भिरांकूळ पातकां आसात अशें म्हणटा सर्वेस्पतो सेवक बिली ग्रामान ताणें एक पुस्तक बरयलां. त्या 7 भिरांकूळ पातकांतल्यान एक पोटयेपण. तुमी जाणाव काय? पोटयेपण म्हटल्यार एक पातक. ताजेर खऱ्यानूच आमी जैत घेवचें. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा जरी तर तूं चड खाताय जाल्यार कंट्रोल. कंट्रोल तूं कर. तुजे तोंडाचेर तूं कंट्रोल दवर. मेवता म्हणून बरेंच खायनाकाय. जितलें जाय तितलें तूं खा. नाजाल्यार ताजें तुका दुयेंसां येतलीं. पवित्र पुस्तक म्हणटा. तुमकां हांव कितें तरी सांगूंक सोदतां. अस्तुरांनी तुमकां हांव सांगूंक सोदतां. आनी तुमी कितेंय तें दवरता आसतना तुमी मिक्सरांत त्यो सगल्यो वस्तू घालता न्हू. ते मिक्सरांत पळय तें मिक्सर करपाक तुमी घालता न्हू. ह्या भाशेन तुमी घालता आसतना त्यो सगल्यो वस्तू तें मिक्सीन सगलें वयर पासून भरता वो थोडे तरी गॅप दवरता. हें सगलें म्हजो घोव कोत्ता. हें सगलें काम म्हजो घोव कोत्ता जाणाय. तुमचे लागीं कित्याक विचारता हांव. बरें आसा भावांनी तुमीच म्हाका सांगात. आतां मिक्सरान जरी तुमी कितें वांट्टाव जाल्यार तातूंत कितें तरी तुमी गॅप दवरतात वो ते सारकेंच भोत्तात. जरूर थोडे तरी गॅप दवरतात सारकें न्हय. आनी हें गॅप दवरल्या उपरांत तुमी कितें करतात? उदक घालतात. आतां उदक घातल्या उपरांत मिक्सर ऑन करता. हें मातशें गॅप आसा म्हणून तें भितर मिक्सीन आतां भोंवता. तें वांटूंक सोंपें जाता. आतां मिक्सरान तर गॅप दवरिना सारकें भरीत जाल्यार तें कितें जातलें? आनी मिक्सर तर ऑन केलो जाल्यार कितें घडटलें तुमी जाणाव? तो मिक्सर बंद पडटलो. ब्रूं 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 आतां बंद जालें. कितें कशें घडटा तें भितरल्यान घुंवना. ताजो फोर्स ताका पावना. त्या पासत तें बंद पडटा. थोडें वयर गॅप आसलो जाल्यार थोडें उदक घालीत जाल्यार मागीर मिक्सर घुंवना तें बरें घुंवता. म्हजें सांगपाचो उद्देश होय एक मिक्सरूच कसो. कितें? तुजें पोटूच तें.
एक मिक्सर कसो, हिंगा पासून काय ना काय, हाका कितें म्हणटा गोमट्याक पासून खातात. मातसो देंकोर येयल्यार पुरो, चिकन सारकें भायर सोत्ता. आतां तें चिकन भायर सरलें जाल्यार तूं भायर उडयतलें ना पोत्तून. बरें तेका खावन पोत्तून भितर घालताय. आतां खाता आसतना तुजे ताळ्याक तेंकता तशें खायत जाल्यार तें आतां भितर कशें पसतलें? त्या पासत म्हणटा थोडें गॅप दवरात. हांवूय जेयता, तुमीय जेयतात, सगळीं आमी जेयतात, पूण हांव कितें सांगता पळय तें चोतरायेन आयक. आतां हांव जेयता आसतना ना म्हाका आतां आनी खावंक जाय, ना आतां म्हाका तितलेंच पुरो. जितलें खाल्लां तितलें पुरो. आतां हांव हात धुता. ताळ्याक पावता तितलें खाता म्हणल्यार तें तुजे कुडीक बरें न्हय. जोरी तर तुमी असलीं पोटी जाल्यार तुमी मातशें चोतराय दवरची. पवित्र पुस्तक म्हणटा लेट देयर बी कंट्रोल इन युअर ईटिंग हॅबिट्स. तुज्या जेवणाचे बाबतींत खरेंच तुवें ताब्यांत दवरूंकचें. जशें मेळटा तशें खावपाचें न्हू. जें मेळटा तितलें घेवपाचें न्हय. एकदम बरें लागता म्हणून बत्तून बत्तून तें खावप हें एकदमूच बरें न्हय. आमच्या जिवितांत दर एक बाबतींत कंट्रोल आसचो. जायत्या विशयांचेर आमी आतां शिकले आसात, तातूंतलें एक जावन आसा तुज्या जेवणाचेर कंट्रोल दवर. ह्याचेर तूं ताब्यांत दवर. हें तुज्या जिविता पासत एकदमूच गरजेचें. हें स्वत विसरो नाकाय. पवित्र सर्वेस्वर बापा, तूं सारको सुटावो करून आमचेशी उलयलाय. ताब्यांत दवरपाच्या विशयान तूं आमचे लागीं आयज उलयलाय. जेवणाच्या विशयान आमची आशा आनीक बरें लागता म्हणून चड खावचें आनी रुचीक म्हणून आनीक चड खावचें. असल्या स्वभावांतल्यान दर एकल्याक सुटका दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागता बापा. आमेन. आप सबको शलोम। मेरा नाम हनुमंत राव है। मेरे बेटे का नाम दिव्येश है। हम एक मिडिल क्लास फैमिली से है। मैं अपने परिवार को चलाने के लिए एल्युमिनियम फैब्रिकेशन का वर्क करता हूँ। मुझे 15 सालों से कैनी जर्दा खाने की आदत थी। कैनी जर्दा खाने की आदत को मैं छोड़ नहीं पाता था। ऐसे मैं अपना जीवन बिता रहा था, लेकिन अचानक मैं बीमार पड़ गया। मेरे रीढ़ की हड्डी बहुत दर्द दे रही थी और गर्दन के दर्द से बहुत तड़प रहा था और इसके कारण मुझे नींद नहीं आती थी। मैं बहुत से दवाइयाँ लेता था, लेकिन रीढ़ और गर्दन का दर्द बिल्कुल नहीं गया। जब मैं बीमार पड़ गया, काम पर नहीं जाता था, घर चलना बहुत मुश्किल हो गया था। तब मैं उधार में पैसे लेकर घर चलाता था और मेरे बेटे को हर समय बुखार आता था। एक्सरे निकाले, डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर कहे मेरे बेटे का किडनी बहुत छोटा है और वो फंक्शन ठीक से नहीं हो रहा है, उस किडनी को बदलना पड़ेगा, इस तरह से डॉक्टर कहे, और इसके लिए 30 लाख रुपए खर्च होंगे कहे। एक तरफ मैं बीमार था और दूसरी तरफ मेरा बेटा बीमार था। मुझे क्या करना समझ में नहीं आया। मैं मरना चाहता था। ऐसे वाले समय में एक भाई हमारे बारे में जानकर हमारे पास आए और हिम्मत दिए, हमें कलवरी टेम्पल ले गए। आज आपके जीवन में जो कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है ब्रदर, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी कोई बात है क्या? तो जल्दी ही परमेश्वर आपको उसे समझने लायक बनाएंगे। उसके पास आने के बारे में आप सोच रहे हैं, महान काम देखना चाहते हैं, लेकिन आपके और मेरे बीच शरीर के काम तो रुकावट हैं। उसे छोड़ दीजिए। मुझे मरने की आवश्यकता नहीं है। वचन के द्वारा प्रभु मुझसे बात किए, मुझे बहुत हिम्मत मिली। मुझे किस तरह से जीवन बिताना चाहिए मुझे वचन के द्वारा पता चला। तब से हम हर हफ्ते कलवरी टेम्पल आते हुए आत्मिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, वचन के द्वारा ये जाना। और 15 साल से मुझे जो कहने की जो आदत थी उसे मैं छोड़ दिया। हम एक बुरी स्थिति में थे। मेरे पास सिर्फ कुछ ही पैसे थे और मैं उधार में पैसे लिया। चर्च आया, पहली बार सुसमाचार सुनाया, तब प्रभु ने मेरे रीढ़ की दर्द से और गर्दन के दर्द से मुझे छुटकारा दिए। मेरे बेटे के किडनी के बदलने के विषय में बहुत
कोशिश किया, लेकिन कितने भी कोशिशें करें सारे कोशिशें असफल हो गए। मैं बहुत दुखी था। एक दिन मैं डॉक्टर से पूछा, क्या मैं अपना किडनी मेरे बेटे को दे सकता हूँ? तब मुझे डॉक्टर जांचे और कहे दे सकते हैं। ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। प्रभु की कृपा से मेरे बेटे को मेरा किडनी लगाए और ऑपरेशन सक्सेस हुआ। 11 महीने बीत गए, लेकिन फिर भी मुझे और मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ। बिना कोई प्रॉब्लम के यीशु मसीह हम दोनों को बचाए। हर पिता अपने बेटे को सिर्फ एक ही बार जन्म देते हैं, लेकिन मेरे पिताजी अपना किडनी मुझे देकर दूसरी बार जन्म दिए। मैं पूरी तरह से ठीक हो गया। फिर से मैं अपना एल्यूमिनियम फैब्रिकेशन वर्क शुरू किया। लॉकडाउन के समय जब कोई काम नहीं था, तब मैं प्रभु से प्रार्थना किया। प्रभु मेरी प्रार्थना सुने और मेरे एल्यूमिनियम फैब्रिकेशन वर्क में आशीष दिए। मुझे बहुत से ऑर्डर्स आने लगे। जब मैं बहुत बुरी स्थिति में था, मैं कलवरी टेम्पल आया, बहुत आशीष पाया। मैं कलवरी आवाज़ टीवी प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना चाहता था और मैं मेहनत से एल्यूमिनियम का काम करते हुए अब तक 45 बार कलवरी आवाज़ को स्पॉन्सर किया। पहले मैं आर्थिक समस्याओं से तड़प रहा था। प्रभु मुझे बहुत आशीष दिए। अब मैं बिना कोई कमी के अपना जीवन बिता रहा हूँ। हमें प्रभु के वचन से अच्छी तरह से आत्मिक रूप से आगे बढ़ाने वाले सतीश जी को हमारा धन्यवाद। यीशु को सारी महिमा, आदर और गौरव मिले। कलवरी आवाजाच्या दर्शकांक जेजूच्या नावान शालोम। एका वेळाचेर एकूच प्रोग्राम सुरू केलेलो पळय तो कलवरी हो आवाज। आयज सुमार 450 वयर ते कार्यक्रम फकत तेलुगू भाशेनूच न्हय, इंग्लिशीन, हिंदीन, उर्दू भाशेन, बांगला भाशेन, गुजराती भाशेन, मराठी भाशेन, पंजाबी भाशेन, कन्नडा भाशेन, कोंकणी भाशेन, तमिळ भाशेन, आमचे भारत ह्या देशान सगळ्या मुखेल ते भाशान आयज कलवरी आवाजा वरवीं सोदते उतर भाशांतर करून कुरुटांनी लोकांनी बरी खबर प्रचार करपाचें हे भाग्य सर्वेस्परान आमकां दिला। हे कशें घडोवन येयलां तुमी ती जाणा। जो लोक हो प्रोग्राम थिंगासर पळयतात, ह्या कार्यक्रमा वरवीं देवाच्या उतराचे बरो तो लाभ ते घेतात। उद्धार काळजांत तांणी ती भेटोवणी धाडला पळय त्या प्रमाणे इतले लाख आनी कुरुटांनी लोकांक शुभ वर्तमान थिंगासर तो पावता। जेजू क्रिस्त आतां रोखडोच येवपाचो आसा। ताचे येवचे पयलीं आमच्या भारत देशांत चोर एकल्या मनशाक क्रिस्ताची मोगाची ही खबर सगल्यांक पावोंक जाय म्हणून ही जबाबदारी आमचेर आसा एक पासत। जरी तर देव तुजे लागीं उलयता जाल्यार आनी हो प्रोग्राम तुका एक आशीष जाला जाल्यार तुजे वरवीं तुज्या फॅमिली वरवीं जायत्या आनी लोकांक ह्यो कार्यक्रम पावोंक बरी खबर आमचेर पावोंक जाता। एका भुकेल्ल्याक जेवण दिवप म्हणल्यार तें व्हडलें दान म्हणटात, पूण हांव म्हणटा देवाची बरी खबर दुसऱ्या पासत वांटप म्हणल्यार ताचे कडेन व्हडलें दान ना। कितलेच लाखांनी लोकांक तुज्या फॅमिलीन दिला पळय ते बेटे वरवीं हो शुभ वर्तमान आमी दुसऱ्याक वाटपाची आमी कोशिश करुया। देव तुजे लागीं उलयता जाल्यार आयजूच ह्या कार्यक्रमांक तुमी आदार दियात आनी लाखांनी लोकांक शुभ वर्तमान पावतलो। टीव्हीचेर दिश्टी पडटा पळय त्या नंबराचेर फोन करात। कसो तुवें ह्या प्रोग्रामांक आदार दिवंक जाता, कशे भाशेन तुवें थिंगासर आमच्या देशा पासत तूं एक बेसांव जावंक जाता, ही म्हायती तुमी घेवची ही आशा हांव दवरता। तुजो भाव सतीश कुमार। एड्रेस कलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, Hyderabad 72।